पडीक आशिल्ली शेतां मेस्तावाडो हांगसर प्राकृतीक शेती करपा खातीर थळावो आमदार दाजी साळकार हांच्यांनी फुडाकार घेतला। प्राकृतीक शेतीक प्रोत्साहन दितले म्हण ह्या वेळार आमदार साळकार उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। बेसिकली एक रिटेनिंग वॉल हांगा येतले आनी ब्युटिफाय जातले। रिटेनिंग वॉल ब्युटिफाय सिवरेज डिपार्टमेंटान बी कितें तुमकां सांगला रिक्वायरमेंट ऑफ आनी कितें लँड? हे दोन भाग आसा, एक डिपार्टमेंट करतलो, PWD करतलो, तो रिटेनिंग वॉल करतलो, मागीर टुरिजमा कडल्यान आमी ती ब्युटिफाय करून घेतले आनी शेत बी आसा ते सिवरेज डिपार्टमेंट आनी WRD करतले। सो लास्ट टायम तुम्ही पळयलें आसतलें, लास्ट 1-2 म्हयन्या फाटीं हांव आनी CM जेन्ना गुजरात गेल्लो तेन्ना CMा बरोबर म्हाका वचून थंय प्राकृतीक शेती जाता, म्हणजे आज आमी पळयता की कॅमिकल्सांनी भरिल्ली शेती आसता, नाल्यार मागीर ती ऑर्गेनिकूय म्हणून शेती आयली, पूण ताज्याकून बरी म्हणजे एकदम नॅचरल, म्हणजे कांयच कॅमिकल नासतना, कांयच हें नासतना एकदम नॅचरल शेती आमी पयरूय 8 दीस फाटल्यान आमचो गुजरातचो गव्हर्नर आचार्य देवव्रत जे आयिल्लो आनी ताणें बी नॅचरल फार्मींग, तो स्वताच फार्मींग करता आनी तो कशे भशेन करता तें पयर ताणें आमच्या शेतकारांक, गोंयभरचे शेतकार आयिल्ले तांकां सांगलें आनी सगळे शेतकारांनी एका आवाजान ते आमी प्राकृतीक शेती करतले म्हणून सांगलें। हाजो बेनिफीट कितें आसा की आमकां जी पळय आज कॅमिकल म्हणजे घालिल्ली भाजी मेळटा नाल्यार फ्रुट्स मेळटा ते कमी जातले, म्हणजे झिरो जातलें आनी खंय तरी प्राकृतीक नॅचरल, म्हणजे नॅचरल आमचें शेण आसा नाल्यार गोमूत्र आसा तातूंत भितर गोड मिक्स करून ताणें तो प्रोसिजर सांगलो, म्हणजे खंयच्या तातूंत कॅमिकल नासतना, म्हणजे आमकां कितें जाय की आमचे सिटिजन्स बरे सेफ उरचे, हेल्दी उरचे आनी ताचे खातीर प्राकृतीक शेती आज करप मोठ्या प्रमाणार ही खूब काळाची गरज आसा। आमच्या गोंयान ऑनरेबल CM प्रमोद सावंतान हाजी लीड घेतल्या आनी नरेंद्र मोदीजीचें जें स्वप्न आसा आत्मनिर्भर भारत, ताजे अंडर आपले सिटिजन्स हेल्दी उरचे, हें म्हाका दिसता आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आनी तीच प्राकृतीक शेती आमी हांगा हाडपा पळयता। गजाल एक्चुअली गजाल म्हणजे कशें, ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर हांव आनी आतां ज्यो पयलीं 10-15 वर्सांनी ज्यो गोश्टी घडोंक ना त्यो खंय तरी सुरू जाल्या। हो आमच्या एग्रीकल्चर हांगा जे आमचे भाजीकार रोयतात तांकां खूब प्रॉब्लम जातलो, कित्याक हांगा नल्ला जो आसा तितून सिवरेज आसलेली, ती सिवरेज एवरी टायम वयताली आनी ते एवरी टायम आमचे कडेन येवन आमी तांकां कशी नाल्यार कशी मदत करून तांकां आमी हेल्प करताले तेंचें शेत रोवपाक। पूण आतां कितें जालां, आमी तांकां प्रॉमीस केल्ली 10 वर्सां जेन्ना आमचो दाजी जिखून येतलो तेन्ना आमी तांकां तांकां तेंची गरज आसा ती सगळी आमी निभयतले म्हणून। आनी आतां बरे दीस येयल्लेले आसा, कामाची सुरवात जाल्लेली आसा, काल इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा, हांगा रिटेनिंग वॉल येवपाचो, लोकांक बसपा खातीर बेंचीसूय येवपाचे, एक बरी गजाल। कितें दाजी सगळ्या वॉर्डान पळयता, पूण दाजीक एक सपोर्ट जाय, प्रत्येक कावन्सिलरांनी दाजीक सपोर्ट करपाचो, आपल्याच्या वॉर्डान कितें कितें जाय तें तांकां सांगपाच्यो। कित्याक आमकां लास्टाक वयताना 5 वर्सांनी लोकां कडेन वचपाक जाय वोट मागपाक, तेन्ना लोक आमकां येता तुवें 5 वर्सांनी कितें केलें, पूण हें आमकां मॅनिफेस्टो दाखोवपाक जाय आमी 5 वर्सांनी कितें घडलें त्यो। ह्या वॉर्डान खुबश्यो गोश्टी घडपाच्यो, जशी सिवरेज लायनीचे उलयले तेचे आमचे प्रोसिजर चालू आहा। फाटीं तुमकां आमी बायट दिल्ली तेन्ना तो ब्रिजाचो प्रकल्प तो आसलेलो तोय आमी वयर काडपाचो, तोय पास जालो आसा। म्हणजे सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो गोश्टी घडपाक लागल्या आनी इतलेंच म्हणटा कितें सगळ्यांनी रिपोर्टरांनी पासून आमकां आमी खंय चुकता कितें जाता जाल्यार तुमी आमकां कळोवपाचें, कितें आमी आनी वास्को कितें डेवलप करपाक जाय। देव बरें करूं।